See, it is a foolish statement. Now, you all know that so many places election have taken place some months back, 1 year back. So you think there will be again election for the assembly? Just you answer this question. Will there be, so how can there be elections together? So he should have said as far as possible. Who wants to spend more money? Suppose the assembly has been dissolved, question of 1 or 2 months, and there is parliament. Surely they'll have together. What is the big thing? So many states there have been elections 1 year before, 2 years before. What is their period? 5 years. Can they have election? Anybody will go to court and get a stay. So just because you address some people and you say, what is your wish? Fine, as far as possible. Suppose now there are elections everywhere. I'm telling you this justification. Ek state in government potta, there is chaos, 6-1 president's rule, Dali. My thing ani 5 or dotlei election kurpak. So gradual and nataka. So wherever possible, there'll be election. समजलो? Okay. फाटल्या आणि आताच्या बीजेपी सरकारान फोंड्याक कसलेच काम केल्ले ना म्हणून रवी म्हणटा. लास्ट 2012 ते आयज 18 पर्यंत ह्या गोंयचे सरकार जो आसा BJP, MGP आनी आतां गोवा फॉरवर्ड हेणी ह्या 5 आनी 2 7 वर्सांक फोंड्या खातीर कांयच केल्लें ना, कांयच आमकां दिसना. म्हणटच हे जेन्ना अशें येवन सरकार करतात पूण डेव्हलपमेंट ना. आमची कितें आशिल्ली मागणी कितें आशिल्ली की आमकां हांगसर कितें जाय ते आमी विरोधक, जेन्ना हांव विरोधक आसतना पयशे तुमचे कडेन आसात, तुमचें काम हें सगळें करपाचें, आमी तेंचे कडेन मागणी करतात, आमी मागणी करपाची, कारण जनतेचे पयशे हे सरकारा कडेन आसात, जावं BJP, MGP आनी गोवा फॉरवर्ड हेंचे कडेन आसा पयशे. हे पयशे हांगसर तेणी खर्च केले म्हणून तेणी दाखोवचें कितें केलें, बाबा आपण अमकेंच केलां तेणी म्हणून सांगचें. ह्या 7 वर्सांक कितें तर दाखोवचें कितें केलां म्हणून. म्हणजे हे जनतेचे पयशे तुमचे कडेन येतात, तुमी कांय करूं शकना. फोंडेकारांक सदांच लायटीच्यो कटकटी. सरकार सापूच सुस्तावला. रस्त्यार मदीं आशिल्ले लायटीचे खांबे सुद्दां काडटले म्हणल्यार खंय तांचे जिवार येता. खांबे आसा मदीं, हांवें तांकां कितले फावटी रिक्वेस्ट केले खांबे काडपाचे. ऑपोजीट दीपकमला आसा ते कितें आसा पळय तेजे शॉपा फुडल्या वाटेच्यान रस्त्यार खांबे आसा ते म्हणजे भितर घालात, तेवूय तेंचे कडेन पयशे ना म्हणटा. ते कितें जाता म्हणजे लोक रस्त्यार मेल्यार करता. आतां वयर केरला कडेन पळय ह्या आपल्या राजीव कला मंदिरा कडेन रस्त्यार आहा मदीं तो काड म्हणलो, हें सुद्दां तेंचे कडेन काडपाक जायना. म्हणजे लोक मेल्यार जाता, एक्सिडेंट जाला कितें जालें जाय, लायटी तुटून सगळें पडटले वायर सगळे खडे मारल्यार ट्रक बिरक मारले जाल्यार. आनी ट्रक त्या वाटेच्यान तुमी बेटवाड्या त्या वाटेच्यान खूब वयता, ट्रक हेवी व्हेकल त्या वाटेच्यान वयता. ते हांगसर दीपकमलाचे ऑपोजीट आसा पळय थंय हे आसा खांबे आसा 2, तेवूय काड म्हणल्यार तेंचे कडेन इतले 2 खांबे काडपाक येना. 2-3 खांबे सगळे काड म्हणून केन्ना हेजे काडून तेजे धुकयता, तेजे काडून तेजे धुकयता. आनी आमकां बेगीन हे लपंडाव चल्ला लायटीचो. लायट गेल्यार सगळे तरेची लोकांक त्रास संवय जाल्या लायटीची. आतां लोकांक ते दिवे पेट्रोल बस बीन हाडपाचें बंद केलें सगळें. आतां कांय ना. कॅन्डल घेवन वचचें म्हणल्यार कॅन्डल कितले आतां लोकांक मोठे उजवाडाक संवय जाल्या आनी कॅन्डल कशें येता, कॅन्डलाचें कितें जावं शकता. म्हणून हें सरकारान जें आसा हें सरकार कांय करूं शकचें ना. हें सरकार नाल्ल बसून ते कोणाक दिता म्हणल्यार ते 10 रुपयान कितें ते बसून दिवपाक शकलें ना. म्हणजे अशें करून लोकांक तुमी फक्त सर्वीस वर दिना, पयशे घेता पूण सर्वीस ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी विवेक प्रभू.